नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। महाराष्ट्रात फुकेरी धरणाचें काम नेटान चालू। गोंयच्या उदकाचे जातले परिणाम, पेडणेकारांचे धरणाक विरोध। फेरी नाशिल्ल्यान सोडन फेरी धक्क्यार गाडयांच्यो लायनी, लोकांनी उक्तायली तिडक। धा लष्करी अधिकाऱ्यांसयत 137 युक्रेनियन नागरिकांक युद्धांत आयले मरण। रशियेची 5 फायटर विमानां पाडली, युक्रेनाचो दावो। भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान जापये मेरेन काम दवरतले बंद। जोड रस्त्याक काम करपी अधिकाऱ्यांनी वारखंड नागसर पंचायतीच्या सरपंचाचे म्हणणे केले मान्य। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। महाराष्ट्र सरकारान सिंधुदुर्गात फुकेरी गांवांत धरण बांदपाक घेतला। धरणाचें काम झुजा पावड्यार चालू आसा। ह्या धरणाक लागून पेडणे तालुक्याचेर हावळ येवपाक शकता, कित्याक तर पेडणेची उदकाची गरज भागोवपाक कवळे न्हंय ह्याच वाठारांतल्यान येत हे धरणे जाले जाल्यार कळणे न्हंयचे धोको निर्माण जातलो। खडशी न्हंयचेर येवपी बांदाऱ्याक लागून गोंय सरकारान ह्यान आदींच महाराष्ट्र सरकारा कडेन भंय उक्तायला। पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान फुकेरी गांवांत वचून धरणे काम चालू आशिल्ल्या सुवातीचेर पळोवणी केली। पळयात तांचें म्हणणें। जेन्ना एखादी न्हंय आंतरराज्य आसा, म्हणजे ह्या न्हंयचो उगम जो आसा तो 7 तळी ह्या सह्याद्रीच्या घाट माथ्याच्या परिसरांत जाता आनी मागीर हे उदक जे आसा हे फुकेरी गांवांतल्या दोनी खोल हांगा येता आनी दोनी खोलांतल्यान हे उदक जे आसा ते तळकट गांवांतल्यान कळणे न्हंयेक मेळटा। तर हे उदक जे आसा ते चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो आसा गोवा सरकारचो तेका हे उदक मेळटा। सद्या ह्या उदकाच्या भाराचेरूच गोंय सरकारान चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेची क्षमता जी आसा ती वाडोवपाची थारायल्ली आसा आनी एकंदर हाच्या फुडें मोपा विमानतळाक आनी औद्योगीक आस्थापना खातीर जें उदक जाय तें उदक पुरवपा खातीर गोंय सरकाराक मारामार निर्माण जातली। आनी अशा पार्श्वभुमीचेर महाराष्ट्र सरकारान हें जें काम सुरू केल्लें आसा त्या कामाक लागून एकंदर कळणे न्हंयच्या अस्तित्वाचेर संकश्ट आयतली आनी हे उदक जें आसा ह्या उदकाचें प्रमाण जें आसा हें कमी जातालें। एकंदर ह्या सगळ्या प्रकल्पाक लागून गोंयचेर एक अरिश्ट येवपाचें आसा आनी ह्या संदर्भान गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकारा कडेन जी उलोवणी करपाक जाय, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग जाय, तो कांयच केल्लो ना आनी महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी ह्या धरणाचें काम जें आसा हे काम सुरू केल्लें आसा। ही जरी जागा महाराष्ट्रा रशिया आनी युक्रेनात चालू आशिल्ल्या युद्धाच्या दुसऱ्या दिसा युक्रेनाच्या 10 लष्करी अधिकाऱ्यांसयत 137 लोकांक मरण आयले, जाल्यार 316 लोक जखमी जाल्ल्याचे युक्रेनाक राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्कीन हाणें सांगलें। रशिया युक्रेन युद्धाच्या दुसऱ्या दिसा शुक्रारा फांतोडेर युक्रेनाची राजधानी किवात कितलेशेच बॉम्बस्फोट आयकुपाक मेळ्ळे। दुसरे वटेन रशियाची फायटर विमानां आनी रणगाडे लेगीत नष्ट केल्ल्याचो दावो युक्रेनान केला। मजगती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हांणी म्हटला, रशियन सैनिकांक आतांच आडयले ना जाल्यार तांकां आनीक प्रोत्साहन मेळटलें। रशियन सैनिकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर अमेरिकेन आपली सैन्य तुकडी नाटोच्या पूर्वेकडल्या देशांत तैनात केल्या। मजगती युक्रेनात आडखून पडिल्ल्या भारतीय नागरिकांक परतून भारतात हाडपा खातीर भारतान हालचाली चालू केल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बिरेस्तारा राती उसरा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांकां फोन करून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। तशेंच भारतीय नागरिक आनी विद्यार्थ्यांचे सुरक्षेविशीं चर्चा केली। तेच बराबर पुतीन हांकां सहकार्य करपाचे आवाहन केले।
रशियाचे हे कृतीचो संवसारातल्या सगळ्याच देशांनी खर निषेध केलो. तेच बराबर अमेरिकेचे सैनिक युक्रेनात दाखल जाल्ल्यान तिसऱ्या महायुद्धाक सुरवात जावपाची भिरांत निर्माण जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वारखंड नागसर पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस दिवन लेगीत नागसर वाठारांत मोपा जोड रस्त्याचे काम नेटान सुरू आसा. ह्या वेळार मोपा विमानतळ पंचक्रोशी जनसंघटनेचे अध्यक्ष भारत बाकर हांणी अध्यक्षताये खाला संघटनेचे वांगडी आनी बेजारिल्ल्या ग्रामस्थांनी कंपनीचे अधिकारी RK सिन्हा हाचे कडेन चर्चा करून काम बंद करूंक लायले. मजगती वारकंड नागझर पंचायतीचे सरपंच संजय तुळसकार कामाचे सुवातेर आयले. तांणी उपनिरीक्षक बाबूराव देसाय आणि हेर पुलीस कर्मचाऱ्यांचे हजेरीत कंपनीचे अभियंते RK सिन्हा हांचे कडेन कामाविशीं चर्चा केली. लोकांचो कामाक विरोध आसा, काम बेकायदेशीर आसा, कायदेशीर कागदपत्रां दाखयात ना जाल्यार काम बंद करात अशी सुचोवणी तांणी अधिकाऱ्यांक केली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सरपंचाचे म्हणणे मान्य केले. त्याच्या आम्ही काम स्टॉप दवरून आमकां जे जे आपले ते पर्यंत म्हणटा ते आपूण कायद्यान आहा ते आमी तांकां आमकां डॉक्युमेंट दियात, ते प्रोड्यूस करात आमच्या पंचायत ऑफिसात. त्याच्या उपरांत आमी एक्शन करतले. तुमची सायड तुम्ही पयलीं क्लियर करून आमकां दाखयात. बेश्टे तोंडी सांगान आमकां सांगना की आमी लिगल करता हे करता. कितें शेतकऱ्यांक त्रास जाता, शेतकऱ्यांचें लुकसाण जाता. वारकंड नागझर पंचायतीन काम बंद करपा खातीर नोटीस जारी केल्या. जे मेरेन बांदकाम खात्या कडल्यान जाप मेळना, फावो ती कागदपत्रां पंचायतीक सादर करिनात ते मेरेन जोड रस्त्याचे काम बंद दवरपाचे पंचायतीन नोटीसीन म्हणिल्ले. पंचायतीचे नोटीसीक मान दिवन बांदकाम खात्या कडल्यान जाप मेळा मेरेन काम बंद दवरपाचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर. आमकां पंप स्टेशन नाका देखून काम थांबयात. कासरवण्णे पंचायतीन उदका स्त्रोत खात्यान काम बंद करपाची नोटीस जारी केल्या. पूण पंचायतीचे नोटीसेक कोयराचे जागो दाखयात. उदका स्त्रोत खात्यान काम चालूच दवरिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. बेलपार न्हंयचे 2 व्हडले पंप बसोवपाचें काम नेटान चालू आसा. शेनवारा मेरेन काम बंद केलें ना जाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. पंचायतीन ह्या संबंधित खात्याक काम बंद करपाचो आदेश दिवपाची नोटीस धाडलेली आसा. पूण ह्या विभागान त्या नोटीसीक कचऱ्याची टोपली लायत आजही काम त्याच नेटान चालू आसात. सरकारान जर हाची गंभीर दखल घेवन आता मेरेन काम बंद उडयले ना जाल्यार आमी शेनवारा पर्यंत धरणे आंदोलन करतले अशे इशारो थळाव्या शेतकऱ्या भावान दिल्लो आसा. त्या खातीर सरकारान दखल घेवची. राज्यात कार्निवल महोत्सव फाल्यांच्यान सुरू जाता. कार्निवला खातीर पणजी शार सज्ज जाला. महानगरपालिका आनी आयोजन समिती कडल्यान महोत्सवाची तयारी निमण्या पावड्याचेर पावल्या. पणजे बस स्टँड ते कला अकादमी मेरेन जावपी कार्निवल परेड खातीर रस्त्या कुशीक सजावट केल्या. वेगवेगळ्यो रंगाच्यो फोली, आकर्षक मोवाळी तशेंच हेर सजावटीच्यो वस्तू लायिल्ल्याचें दिसून येता. अदिलशाह पॅलसाच्या सामकार माची उबारपाचें काम चालू आसा. मिरवणुकी वेळार किंग मोमो ज्या रथान बसून वतलो तो रथ सजोवपाचें काम झूज पावड्यार चालू आसा. युक्रेनांतल्यान गोंयकारांक शाबूत गोंयांत हाडपा खातीर केंद्रीय परराष्ट्र वेव्हार मंत्रालय पत्र बरयलां अशी माहिती अनिवासी भारतीय आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी दिल्या. युक्रेनांत आशिल्ल्या गोंयच्या 4 विद्यार्थ्यांनी आमचे कडेन संपर्क केल्लो.
कोण गोंयकार युक्रेनान आसा जाल्यार तांकां लेगीत शाबूत घरा हाडपा खातीर केंद्र सरकार काम करता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. अडकून उरिल्ल्या ह्या गोंयकारांक विमानांतल्यान हाडपाचो निर्णय ह्यान पयलीं जाल्लो, मात आतां युक्रेनान सरकारान हवाई मार्ग बंद केल्ल्यान दुसरो पर्याय सोदपाचो विचार चल्ला अशी तांणी सांगलें. आमकां सुरवातीक एक दोग स्टुडंट्सांनी एप्रोच केल्लो, तेजे उपरांत आयजूय एक दोग स्टुडंट्सांनी एप्रोच केला आनी थंय जे स्टुडंट्स आमचे शिकपा खातीर वतात, मेडिसीन आसतले किंवा बाकी खंयचे हायर स्टडीजा खातीर वतात, ते आयज ते रशिया आनी युक्रेनाची जी लढाईचो एकूण सगळें हें चालू आसा, परिणाम चालू आसा, ताका लागून तेंची कांय जाणांची परत इंडियेन गोंयान येवपाची इच्छा आसा आनी म्हणून आमी त्या संबंधान थंयच्या युक्रेनच्या इंडियन एम्बसीकूय आमी कॉन्टेक्ट केला, तांकांय बरयल्लें आसा आनी तांकां हांगा हाडपा खातीरच्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्रीन पुढाकार घेवन खरें म्हणजे फ्लायट्सूय शेड्यूल केल्ल्यो आसात. पूण आयजूच कळ्ळें की तेंची एअर स्पेसूय बंद करपाचो निर्णय युक्रेनच्या सरकारान घेतला. पूण तरी सुद्दां केंद्र सरकारान आमच्या इंडियेच्या सरकारान सांगलां की जी तांकां अल्टरनेटीव अरेंजमेंट सुद्दां तांकां हाडपाचें आमी करतले. म्हाका दिसता की हाचे भितर आमी म्हणून हाचोच एक भाग म्हणून काल NRI कमिशनाच्या वतीन जयशंकर जे आसात एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर, तांकां आमी पत्र बरयलां आनी तांकांय रिक्वेस्ट केला की आमचे गोंयचे भुरगे आसात, गोंयचे कांय जाण थंय आसात, तांकांय तुमी मदत करची आनी ह्या हातूंतल्यान आमचे जे हें आसा तें आमी एक्टिवली ह्या सगळ्या संबंधान तांकां बरे भशेन गोंयान हाडपा खातीर, तेंच्या फॅमिली कडेन तांकां मेळून दिवपा खातीरचो प्रयत्न हो जो आसा आमचो चालू आसतलो. गोंयचे कितके भुरगे आनी इंडियेचे कितके? आतां कशें आसा की आमकां आमचे कडेन जशें हांवें तुका वदूर सांगलें, म्हाका आतां एक सादारणपणान 4 जाणांनी तरी कॉन्टेक्ट केल्लो आसा. म्हाका दिसता की हळू करून कांय जाण इन्क्वायरी करतात, विचारतात, जे सेफ आसात तेंची घाई ना येवपाची, पूण जेंकां मातसो भंय दिसता हें दिसता तेंचे येवपाची एकदां हें आसता. सो तो विचार करून आमी खरें म्हणजे त्या पद्दतीन तेंचो अरेंजमेंट जो आसा, रिक्वेस्ट जो आसा तो आमी एम्बसी कडेन फॉरवर्ड करतात, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन फॉरवर्ड करतात आनी तांकां हाडपा खातीरची आमी जी आसा ती मदत करतात. भलायकी खात्यान डिसेंबर 2021 नोकर भरती जाल्ली. थोडे कामार रुजूय जाल्ले, मात कांय जाणांक हे उमेदवार खंयच्यान तालुक्यांतल्यान आनी तांकां कितले गूण मेळ्ळ्यात ही म्हायती RTI खाला मागिल्ल्यान खात्यान गुणांची यादी खात्याचे इमारती भायर लायिल्ली. पूण ही बातमी आनी फोटो व्हायरल जातकच कांय अनवळखी लोकांनी ती यादी पिजून उडयली. ती कोणे रागान पिजल्या काय कोणे ही म्हायती कळपाक जायना म्हूण पिजल्या तें कळना. जाल्यार 85% गूण मेळून लेगीत कांय जाणांक निवड जावंक ना. पूण ताचे परस कमी गूण मेळिल्ल्या उमेदवारांक नोकरी मेळिल्ल्यान कांय जाण सामके चाळवल्यात. आता वेळ जाला एक ल्हान विसो घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक TV. की गोमंतक पब्लिकेशनान कोंकणी न्यूज चॅनल सुरू करपाची तयारी केल्ली आसा. आमचे तर्फे आमी तांकां शुभेच्छा दितात आनी अपेक्षा धरता, कारण गोमंतकान गोंयांक खूब सेवा केल्ली आसा आनी सगळ्यांक
पोन्ने पब्लिकेशन. आमची अपेक्षा इतलीच आसा की गोमंतकान खरें जें कितें आसा तें दाखोवचें. खूब फावटी आपले जे विचार आसात ते विचार लोकांचेर लादचे न्ही. जे लोकांचे व्ह्यूज आसा ते एक्चुली न्यूज करून सांगचो. आनीक सगळ्यो गांवांतले कितें न्यूज जातात ते मुखार हाडपाची चड गरज आसा. ह्या वेळार परत एकदां गोमंतक पब्लिकेशनाक त्यांच्या ह्या नव्या कोंकणी न्यूज चॅनलाक शुभेच्छा. या तत्वाचो सोद अखंड चालू आसा. गोंयचे स्थापने पासून ते आतां मेरेन आनी फुडाराकय हो सोद चलतलो. ह्या तत्वाक घटमूट करप, गोंयकाराक घट करप, बलवान करप हें आमचें ध्येय, हें आमचें ब्रीद. ह्या तत्वाचो सोद घेवपी लोकांच्या फाटल्यान आमी उबे रावतले. आनी गोमंतक टीव्ही गोंयकारपणाचो बावटो उंच धरतले. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. कुडचडेच्यान एकल्या भुरग्याक सुवारी न्हंयत बुडून मरण आयलें. 34 वर्साचो चिकी नायक बेरेस्तारा फातोडेर शिरफोड वाठारांत नुस्तेकाक गेल्लो. न्हंयत बुडून ताका मरण आयिल्ल्याचें कुडचडे उपनिरीक्षक वैष्णवी चारीन सांगलें. दनपारां 2 सुमार ताची कूड उदकाचेर उबेताना दिसून आयली. अपघातीक मरण म्हूण कुडचडे पुलिशेन ह्या प्रकरणाची नोंद केल्या. सेवा सारकी नाशिल्ल्यान चोडन तशेंच बाकीच्या लोकांक त्रास जावपाक लागला. फेरी नाशिल्ल्या कारणाक लोकांक वरांची वरां गाडयेन बसून फेरयेची वाट पळोवची पडटा. फेरी वेळार नाशिल्ल्यान लोक वेळार कामार पावपाक शकनात. तशेंच कोण दुयेंती नाजाल्यार गुरवार बायल आसत ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाचें आसत जाल्यार ताची बरीच वाट लागता. देखून फेरी सेवा जाग्यार घालची अशी मागणी लोक करीत आसात. पूण अजुनूय हो प्रश्न सुटावो जाल्लो ना. फेरी नाशिल्ल्या कारणाक अजुनूय लोकांक कितलोसोच वेळ गाडयेन बसून रावचें पडटा. लायन कशी आमकां आतां फेरीचो पळय आतां त्रास जाता तो कोण पळयना. आतां अशीच 36 वर्सां कितकी वर्सां जाली आमी पळयता हो त्रास. केन्ना तरी सॉल्व जातलो आमचो. चोडणेकारांक खूब त्रास जाता. चोडणेकारांक त्रास जाता आनी भायले लोक येता पळय तांकां पयलो. चोडणेकारांक कित्याक ना हें मातशें नोंद घेवचें की बेग्याचेच बेग्यान त्याचं अरेंजमेंट करचो. ह्या आमदारांनी लक्ष घालूंक ना केन्ना आनी सरकारांनी लक्ष घालना अशें दिसता तुका? तशेंच दिसता. प्रत्येक आमदार 50 वर्सां जालीं म्हाका. आमचे आतां कितकी पंचवर्षी लडयले. एक सगळे आमदार आसा पयलो म्हणटा ब्रीज करता चोडणेकर. जसो निवडून आयलो कांयच करिना. आनी कितें सांगतलें. अपेक्षा तुमची सामकी अपेक्षा भंग जाल्या. अपेक्षा भंग जाल्या. अर्द्या वर जाल्या म्हाका फेरयेक रावन. हांगासर लँड भरपूर आहा. सदां येता तूं? हांव केन्ना एक आसता विकली 3 फावटी सुमार येता. पूण अशीच समस्या अशीच आहा की एक अर्द्या वर टायम घेवचोच लागता. आनी 2 व्हिलरवाले ते तशेंच आयकना. ते आपूण फुडें सरता. ते कितले लेट येवं तांकां पयलें प्राधान्य. आनी तुमी एक्चुअली फारीक करता न्हू? पेमेंट फारीक करता. 2 व्हिलर फारीक करिना. तरी आसतना तांकां हें पयलें प्राधान्य आनी कोरोनाचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. बुधवारा आनी ब्रेस्तारा 24 वरांत वट्ट 45 नव्या कोरोना दुयेंतीची नोंद जाल्या. ह्याच काळान एक दुयेंतीक मरण आयलें. फाटल्या 24 वरांत 94 जाणांक कोरोनाचें मात केलां. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.26% पावलां. ताका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या.
आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,44,906 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,40,701 दुयेंती बरे जाले. सक्रीय दुयेंतीचो आंकडो देऊन तो 407चेर पावला. बुधवारा उपचारा खातीर एक दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो जाल्यार बरे जाल्ल्यान एक दुयेंतीक डिस्चार्ज दिलो. आतां मेरेन 1,89,809 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,414 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. म्हापसा बस स्टँड अजूनय वापरान विणे उरला. कितलेशेच कोटी रुपया खर्च करून तयार केल्ल्या ह्या बस स्टँडाचो वापर फावो ते प्रमाण जाल्लो ना. बस स्टँडाचो वापर कित्याक जायना अशें विचारल्यार एक वराक पार्किंगे खातीर 50 रुपया घेतात जाल्यार आख्या दिसाक 200 रुपया इतले पयशे घेतात अशें बसकार सांगतात. आमकां दिसाक इतके पार्किंगेचे भाडे परवडना असो हुस्को बसकारांनी व्यक्त केला. ह्या सगळ्या कारणांक लागून म्हापशेचो बस स्टँड तयार आसून लेगीत तांचो कांयच फायदो जायना अशें चित्र दिश्टी पडटा. विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री पदा खातीर योग्य उमेदवार आसा अशें मत मोगोचे फुडारी सुदीन ढवळीकार हांणी व्यक्त केलां. विश्वजिता कडेन मुख्यमंत्री जावपाची तांक आसा. भाजपान ताका तें पद दिवन योग्य थारतले अशें सुदिनान म्हटलां. विश्वजिताचे आनी आपले बरे संबंद आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. पणजे मोगो कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत वेळार ते उलयताले. विनिंग कॅन्डिडेट इन बीजेपी इज विश्वजित राणे म्हणून सांगितलं आणि तो त्या नेतृत्वासाठी पुढे चाललेला आहे. मुख्यमंत्री पदासाठी विश्वजित पात्र आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये तो पात्र आहे. एकत्रित केलं तर मी सांगू शकत नाही, पण भारतीय जनता पक्षामध्ये आता कोणी नाही त्या लेवलचा माणूस. सैमाच्या गोपांत आशिल्लें मणिकरण हें धर्मीक स्थळ पर्यटकांचो सदांच आवडीचो वाठार थारला. शिव पार्वती मंदिर, साहिब गुरुद्वार तशेंच ह्या वाठारांत आशिल्ल्या देवळां खातीर ह्या वाठाराक खासा आध्यात्मीक म्हत्व फावो जाला. चारूय दिकां उंच दोंगर, थंड वातावरण आनी त्या वांगडान प्रदूशण पासून खूब पयस आशिल्ल्या ह्या वाठारांतली कांय खीण चित्रां गोमंतक टीव्ही घेवन आयला तुमच्या मुखार. कुल्लू जिल्ह्यातल्या पार्वती न्हंयेच्या देगेर आशिल्लो मणिकरण गुरुद्वार आणि शिवपार्वती मंदिरात सध्या भाविकांची मोठी गर्दी पळोवपाक मेळटा. हिमाचल प्रदेशातलो हो वाठार सदांच हिंदू आणि सीख धर्माच्या भाविकां खातीर महत्वाचे श्रद्धास्थान थारला. देवी अनुभूती दिवपी या वाठारात शिव पार्वती मणिकरण मंदिर, पार्वती न्हंय, मणिकरण साहिब गुरुद्वार, रामाचे देऊळ, कृष्णाचे देऊळ आणि विष्णूचे लेगीत देऊळ आसा. एके वटेन व्हांवपी थंड उदकाची पार्वती न्हंय जाल्यार दुसरे वटेन गरम उदकाची तळी हांगा पळोवपाक मेळटा. ह्याच तळयेन गरम उदकान शीत तशेंच हेर अन्नाचे जिन्नस शिजयतात आणि उपरांत तातूंतल्यान तयार जावपी खाणाचे जिन्नस प्रसाद म्हण भाविकांक वाडटात. सैमाच्या गोपान आशिल्ल्या ह्या धार्मीक थळार वर्साचे 12 म्हयने भाविक तशे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात भेट दितात अशी माहिती हांगच्या थळाव्यांकडल्यान मेळटा.
गोमंतक टीव्ही खातीर नितीन जोसलकार हांचो हो खासा रिपोर्ट. गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्यो चालूच आसतल्यो, पण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.